वास्कोचो लेफ्टनंट नरेंद्र मयेकाराची 18वी जयंती निमतान वास्कोन सैनीक कल्याण संघटनेच्या मुखेलपणा सकयल श्रद्धांजली दिवन ताचो उगडास केलो। वास्कोच्या नरेंद्र मयेकारान 26 फेब्रुवारी 2000 वर्सा आसामान बगरीगुरी गांवांत जाल्ल्या चकामकीन देशा खातीर बलिदान दिल्लें। तेन्नाच्यान सैनीक कल्याण संघटना लेफ्टनंट नरेंद्र मयेकाराची जयंती मनयता। लेफ्टनंट मयेकार कोण आनी ताच्या योगदाना बद्दल म्हायती आसची म्हूण ताचो पुतळो वास्कोन आसचो अशें संघटनेचो अध्यक्ष सुरजीत सिंग खलसा उलयलो। वास्को में हमने हेडक्वार्टर बनाया है। हर साल की तरह इस बार भी हम आए हैं हमारे गोवा के सपूत लेफ्टिनेंट नरेंद्र मयेकर जी के श्रद्धांजलि देने। मैं अपनी तरफ से और अपने 610 जो हमारे मेंबर हैं उन सबकी तरफ से इस पावन दिवस पर जब उन्होंने देश के लिए आसाम में लड़ते हुए अपनी शहादत दी, हम सब की तरफ से हम उन्हें बहुत श्रद्धांजलि देते हैं और आशा करते हैं कि ये स्थल जहाँ पे आज हम खड़े हैं ये आने वाले दिनों में एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। उनके नाम का जो हम ट्रैक लगाएंगे जिसमें उनकी पूरी जीवनी लिखी होगी, ताकि जो सिर्फ इस एरिया के नहीं पूरे गोवा से या एमपीटी देखने जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनको भी नॉलेज मिले कि गोवा में भी एक ऐसे अमर शहीद हुए हैं। लेफ्टनंट नरेंद्र मयेकार वास्कोचो आशिल्ल्यान देशा परस आमकां चड लागीं आशिल्लो। तांणी देशा खातीर बलिदान दिलां हें आमचे खातीर मोठेपण, तितलेंच दुख्ख। ताच्या यादे खातीर ताच्या नांवान हांगासर कितें तरी करपाची आपली इच्छा आसा आनी ती करतलोच अशें मंत्री मिलिंद नायक उलयलो। मयेकर हेचे आयज उगडासाक आमी हांगा सगळे जमा जाल्ले आनी हांगासर आमी मनयताना आमचे गांवचे सगळे भाव जमा जाता। तशेंच आमचे वेटरन सोल्जर असोसिएशन हेंचे हे बऱ्यापैकी ते ऑर्गनायज करता। तेंचो डिमांड आसा अशें म्हणना, हो डिमांड आमच्या सगळ्यांचा, तेंचो प्लस आमचो, कारण नरेंद्र मयेकर म्हणजे तेंचो किंवा आमचो असो आसूंक शकना, तो सगळ्यांचो आसलो। देशा खातीर शहीद जाल्ल्या आमच्या ह्या लेफ्टनंटा खातीर आमी खरेंच वर्सान वर्ष हांगा हे मनयता तेचो दीस। पण म्हाजे गेले 2-3 वर्सांच्यान एक उतार आहा की ह्या जाग्याक आमी बरोसो एक स्मारक करतले आनी अजूनय ते उतार आहा। वेदर आय एम MLA मिनिस्टर नो दॅट वील हॅपन मीन्स 100% वील हॅपन अशें आमी ठरयल्लें आसा। फक्त एक तितून अडचण आहा, आमच्या रोडाचें अलायनमेंट, कनेक्टिविटी टू बर्थ नंबर 1 हातून एक ब्रिज येवपाचो आहा। त्या अलायनमेंटान आनी तेतून अडचण येवची न्हय म्हणून आमी स्लो दवरला तें आसा त्या परिस्थितीन आमी मनयतातो। पूण जेन्ना तें अलायनमेंट फायनल जालें की आमी बऱ्या पैकी स्मारक तेच्या नांवार हांगा करतले 100% ठरलेलें।